येवकार हा समृता कणगावकर. सुरवेकपळाचे हेडलायन्स. गोंयांत डिमोलिशनाक लागून वास्कोकारांक पडला भय. कितल्याशाच जाणांची गेल्यात घरां. सरकारान हाजेर कितें उपाय काडचो सोदून थळाव्यांचे सरकारा कडेन मागणे. काणकोणा श्रीस्थळ उद्देगीक वसणुकेत चलताली सोऱ्याची फॅक्टरी. ती आतां बंद जाल्ल्यान टाकयेत उरिल्लो सोऱ्याचो सोप लोकांक थारला टिकटिकतो बॉम्ब. नुवेचे ग्रामसभेत कोळसो येरादारीचेर थळाव्यांनी दिलो भर. वाठारात कोळशाची येरादारी जाल्ल्यान लोकांक सोंसचे पडटा त्रास. कोळसो येरादारी थांबयात वा प्रमाण करात कमी. थळाव्यांचे ग्रामसभेत गाराणे. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत डिमोलिशनाक लागून वास्कोकारांक भय पडला. नेव्ही एका वेळार लोकांक मजत करताली. आतां तांकांच लागून लोकांक भय निर्माण जाला. डिमोलिशनाक लागून कितल्याशाच जाणांची घरां गेल्यात. वयल्यान ऑर्डर येयल्या म्हण सांगून लोकांच्या कामात दखल करतात. सरकारान हाजेर बेगिनाच कितें उपाय सोदून काडचो, ना जाल्यार आतां जो भय वास्कोकारांक आसा तो पुराय गोंयकारांक जातलो, अशें थळाव्यांनी मागला. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. 10 दीस जाले वास्को आनी दाबोली वाठारांत एक भिरांताचो वातावरण आहा. बिकॉज की नेव्हीची हेच्या खातीर डिमोलिशन चालू आहा, लोकांची घरां मोडप चालू आहा. आनी ह्याच संदर्भान जे MPDAचे जे मेंबर आसले ते कमला प्रसाद हेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिलें. मोविन गुदिनो जे मिनिस्टर आहा हेंच्यांनी रिएक्शन दिलें. आनी आयज बोगमालो पंचायतीचे मेंबर्स आहा हेंच्यांनी आयज रिएक्शन दिल्लें आनी तेंच्यांनी निशेध मारलेलो आसा. आनी म्हटलां की नेव्ही जे लोकांची घरां मोडटात ते खंय तरी फाल्यां बोगमालो पंचायतीकूय तितकोच भंय आहा की तेंची खंय तरी एरियांतली घरां मोडून वचूंक शकता. आनी दुसऱ्या सायडीन तेंची नेव्ही खातीर तांकां जायतो त्रास जाता. तेंचे जशे प्रोग्राम्स जाता तेंचो सावंड पोल्युशन जाता. दुसरें म्हणटा जी सिवरेज आहा ती खंय तरी विलेजीन येता अशें तेंचें म्हणणें. दुसरें म्हणटा ते जे गार्बेज आहा ही गार्बेज ते भितर सारके हाताळनात, नेव्ही हाताळना आनी ते खंय तरी गार्बेज हाडून भायर लोकली उडयतात, लोकल स्ट्रिटाच्या सायडीक उडयता आनी त्याच्या खातीर तांकां जायतो त्रास जाता. आनी मेन म्हणटा ती ही जर नेव्ही जर एअरक्राफ्ट एक्ट जावं जो एक्ट आहा तो जर बोगमालो विलेज पंचायतीन लागात जाल्यार लोकांची घरां वयतली. आनी कित्याक की ती क्लोज बाय नियर बाय आहा आनी तांकां नेव्ही खूब लागीं आसल्या कारणान फाल्यां तांकां तोय त्रास जातलो. आनी हेच खातीर तेंच्यांनी मागला की गव्हर्मेंटान हितून लक्ष घालपाक जाय आनी नेव्हीची जे एक्ट आहा जावं नेव्हीचो जो त्रास आहा हो आमच्या पंचायतीक जावपाक जायना अशें तेंच्यांनी म्हटलें आहा. तुमकां हायट प्रॉब्लम आहा. इतलीं वर्सां तुमकां जावना, 30 वर्सां जालीं आतां हांव केन्ना पावना. आतां नेव्ही आतां एक 4-5 वर्सां न्हय खूब त्रास करपाक लागले. कित्याक करता म्हाका खबर ना. कितें पयलीं आतां आमी इतली 60 वर्सां सांगले केन्नाच आमी नेव्ही एटॅक अशें केलो सांग एकूय गोवन्स कोणी एटॅक केलो असो नेव्ही सांगपाचो की वयल्यान उडी मारून गेले कितें बॉम्ब लायलो कितें केलें गोवन्स कांयच करना. पूण हे आतां म्हाका खबर ना कित्याक तें आमी एडॉप्ट विलेज पंचायत आमचे तेंको ना चिकोलना बोगमालो एडॉप्ट पंचायत. पूण म्हाका खबर ना ते आमी एडॉप्ट म्हणटा मीन्स भुरगे आमी तेंचे भुरगे ते आमकां जर तूं आमकां टेररिस्ट म्हणटा आमी कितें करतले हे फुड्यान. आमकां आतां आमी टेररिस्ट जावपाचें कांय करना. डबल मायंड जाला हे आमकां घरा लोकांक त्रास करता. जेनरेशनाक लागून फ्युचराक लागून आमी काम करता आनी तुमीच तर हे भाशेन आमकां ब्लॉक करून दवरता जाल्यार आमचें फ्युचर कितें. आनी गोंयांत आमी रावन कोत्तिलीन कितें गोरूय आमकां रावपाक सुसेग ना. कितें हांवें जेयतलो कितें कोत्तलोय म्हणल्यार आमकां सुसेग ना. सगळ्याकूच भिरांत येताय फोटो काडटाय धांवताय फोटो काडटाय धांवताय. सो आमच्या मनान उरलें न्हीद पडना लोकांक बाबा काल नेव्हीकार आयिल्लो हांव फोटो काडूंक आयिल्लो कितें कोत्तलो काय तो आपल्याचें आनी कोणाक सांगतलो काय आपल्याचें मोडटलो काय सुसेग ना. ते भिरांतेनूच लोक मोगतात. MPDAचो मेंबर आसलो त्या पंचायतीचो सरपंच कमला प्रसाद यादव यांनी काल रेजिग्नेशन दिला इन प्रोटेस्ट हेच्या. सो हे गजाल पयली जाता म्हटल्यार ती खूब वायट जाता की लोकांनी जे परमिशन घेतलेली त्या गजालीचेर आतां डेमोलिशन खंय तरी येवपाक पडटा. आतां तेचोच आढावो घेता आसतना आमी सरावंडेड बाय सम डिफेन्स एस्टाब्लिशमेंट. सो तेच्या भितर फाल्यां सकाळी हो क्वेश्चन आमचेर येवं शकता काय असो खंय तरी भंय आमच्या भितर निर्माण जाला. आमचो गांव विलेज पंचायत चिकोलना बोगमालो हो नेव्ही एडॉप्टेड विलेज अशें आमकां आमचे जाणटे नाल्यार सिनियर सिटीजन सदांच सांगत येता. सेवरल फॅसिलिटीज आमकां नेव्ही पयलीं दिताले आतां ते खंय तरी बंद जाला. दे आर मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर अस. दे आर मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर द लोकल्स. मातशें कोण एक मातशें गोरबांता दे कम दे टेक फोटोग्राफ्स आडायताय. They could in turn speak to the local authorities like the panchayat or the local police. But they come and think dadagiri korun they काम बंद करूं सोताय, which is very sad. I think it's time that we Goans all stand up. Even Goans from all over Goa should come and stop and support the people who are living around the naval area because today it's the locals. Tomorrow it could be the full of Goa. सांगपा येना. ग्रामसभेक आयज आमी 3 म्हयन्यांनी ग्रामसभा जाता. आमी इल्ले ग्रामसभाक बोवाळ करतात गांवचे
की आमचे जे डेव्हलपमेंट गांवां आहा ते जायकूच ना. सरपंच सांगता ना जालें, आपण हे लेटर फॉरवर्ड केली, यांची मिटींग घेतली, मिनिस्टरा मिटींग घेतली, आमचो MLA मिनिस्टर जावन आसा. सो आतां कितली वर्सां जालीं, 45 इयर्स जाले ग्रावंड जाता, माती हाडून घालीत आहा पूण ग्रावंड जायना. त्यांनी एक टॅक्स असेसमेंट म्हणून आम्ही केला. टॅक्स असेसमेंट म्हटल्यार कितें 2023 भितर लास्ट इयर आमी असेस करपाक सोदताले. त्या गांवा भितर अशे वेरियस स्ट्रक्चर्स आहा ते ओल्ड रेटी प्रमाणे तांकां असेस केला. आतां ते स्ट्रक्चर कशें आहा, फॉर एक्झाम्पल कोण 50 रुपया हाऊस टॅक्स दिता, त्यांनी 50 रुपया घर मोडून आतां ग्राउंड प्लस 1 जाला, स्लॅबाची घर जाला, तेजेरूच बंगलो जाला. तो असेसमेंट आमकां टॅक्स येवपाक जाय, ते आमकां नजरेक येयला. आमी प्रोविजन कोत्ताय, म्हणटा प्रोविजन कोत्ताय. केन्ना येतलें उदक, इतल्या वर्सां उदक ना जाल्यार आतां म्हणटा टँक बांदताय. तो टँक कोणाक, जेन्ना आमी प्रपोज केलें तिंगा तांकां टँक बांदूंक नाका. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि संगीता ओली. कोणाच्यो म्हशी कोण काडटा उठाबशी म्हणीची याद करून दिवपी ही घडणूक. काणकोणा श्रीस्थळ वाठारांतले उद्देगीक वसणुकेत 30 वर्सां आदीं एक सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली. ती आतां बंद जाल्या, पूण एका टाकयेत उरिल्लो सोऱ्याचो सोप मात वाठारांतल्या लोकांक टिकटिकतो बॉम्ब जावन रावला. टाकी ब्लास्ट जाली जाल्यार गांव काबार जावं येता असो भंय थळावे उक्तावपाक लागल्यात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यातल्या श्रीस्थळ पंचायत वाठारान आशिल्ल्या इंडस्ट्रियल एरिये भितर आयज एक मोठो बॉम्ब आमकां सापडलेलो आसा. हो जो दिसता हांगासर हो मोठो टँक म्हळ्यार एक प्रकारचो हांगासरलो टायम बॉम्ब म्हणपाक आमकां हरकत ना. कारण गेले 30 वर्सां जाली हांगासर एक सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली आणि तेदे वेळाचेर जेन्ना सोरो काडल्या उपरांत जो वेस्ट कितें आसताले ते सगळे ह्या टाकयेक स्टॉक करून दवरताले. आणि जवळ जवळ आजूय सुद्दां गेल्या 30 वर्सां साकून तातूंत सुमार 2000च्या आसपास टँकरां भरपाची इतली तातूंत भितर वेस्ट मटेरियल तातूंत भितर आसा. आणि हे वेगवेगळे केमिकल युक्त आशिल्ल्या कारणान जर तर केन्नाय जर ही टाकी फुटली जाल्यार हांगासरल्यान कितली शेतां आसा, भाटां आसा, त्याच बरोबर कितलेशेच जे गांव आसा त्या गांवांक ह्या हाजो परिणाम जावपाक शकता. आणि त्याच बरोबर खरें म्हटल्यार जेन्ना टँक फुटता तेन्ना सकयल्या दिशेन फ्लो जाता, पूण ह्या टँक जेन्ना फुटतली त्या वेळाचेर तो जो वास आसा तो वास वयल्या भागांक लागून वेगळ्या तरेचे एक भयानक पोल्युशन जावपाची शक्यताय आसा. ग्रामसभेक सुद्दां विशय आयले तरी पूण ह्या हांगासरले टँक जी आसा ती आजुनूय काडली ना, ती तशीच आसा. केन्ना केन्ना सरकार जो आसा कोण तरी मेलो काय पळयता आणि किंवा कोणाच्या तरी मरणाची वाट पळयता आणि जेन्ना कोण मरता त्या वेळाचेर थंयसर मागीर एक्शन जाता. हांगासर सरकार कोणाच्या तरी मरणाची वाट पळयता काय कितें, काय आनी कसल्या मोठ्या इन्सिडंटाची वाट पळयता, हो मोठो प्रश्न. पात्रांव, फाटल्यान कितें आसा हे? कोण म्हणटा टायम बॉम्ब म्हणटा, कितें भानगड कितें? ही टाकी पेंग्वीन अल्कोहोल जे वेस्ट आहा तेंची ते हांगा स्टॉक जाताले. ही स्टॉक करपाची टँक तेजी. आनीक फॅक्टरी ह्या सायडीक फॅक्टरी आसली ती कंप्लीट डेमोलिश केली फॅक्टरी आतां. आनी ती हें आसता ती सगळी आख्खे रान जावन ती तशीच पेंडींग आसा. आनी ही टँक आसा ही टँक म्हाका दिसता 50% भितर हें तशेंच आसा. म्हणल्यार कमीच कमी म्हाका दिसता 2000 टँकरी सद्या हितूंक स्टोर आसा आतां. वेस्टेज म्हणल्यार बरें हें आसा केमिकल हें तेका बरो हें आसा. फाल्यां कितें जाली जाल्यार म्हाका दिसता सकयल आमची जी शेतां हें आसा ती सगळी नश्ट जातली ही फुटोन सकयल देंवली जाल्यार. म्हाका दिसता सरकारान आमी हेजे पयलीं बी तेजेर सगळी हें केल्ली आसा, पूण सरकारान कांयच आज म्हणल्यार तेजेर कांयच हें घेतलें ना. म्हाका फक्त सरकारा कडेन इतलीच मागणी आसा की हें जें कितें वेस्ट आहा ते एक तरी त्या फॅक्टरी ओनर आतां कोण तरी म्हाका दिसता दुसऱ्यान कोण तरी घेतली आसा तेणी ती खाली करून व्हरची हांगच्यान. कित्याक आमची श्रीस्थळ पंचायतीच्या ह्या IDCक ही सगळ्यात चड डेंजर म्हणटा तें आतां सद्या आमकां एक हें म्हणल्यार जाता तेजो फाल्यां टँक ब्लास्ट जाली जाल्यार हांगा कितें जावंक शकता. म्हणून आमी फक्त एक हें दिता की हेजेर इन्क्वायरी करात आनीक जे कोण तांकां कन्सर्न आसा तेमी येवन पळोवची ती आनी ती मागीर खाली करून घेवची. भितर कितें कसलें कितें वेस्ट तें कितें केमिकल? ती मळी आमची उसाची मळी आनी ते पयलीं म्हणल्यार सगळें मिक्स करतकीर मागीर तेजें कितें जाता युरिया हें ते मिक्स करतकीर तेजो तो वेस्ट आसा तो हांगा स्टोर करताले आनी हांगच्यान मागीर ते म्हाका खंय व्हरताले कितें करताले म्हणटकर थोडे सकयल सोडटाले न्हय पावसान सोडून
आमकांय त्रास करताले तेन्ना त्या टायमार आमी आवाज करून ते बंद केल्ली. समज ही फाल्यां फुटली हांगासर जाल्यार हांगासरल्यान कितल्या गांवां इफेक्ट जावंक शकता, खंयच्या कितल्या वाड्यांक? म्हाका दिसता सगळे वाड्यांक म्हणल्यार ह्या सायडीच्यान श्रीस्थळ पंचायतीक सगळे वाड्यांक प्रॉब्लेम जावंक शकता, कित्याक ताजो स्मेलच जावं बाकीचे भितर आसा ते म्हाका म्हाजे हेणे तरी खूब डेंजर हें आसा तेजो लिक्वीड आहा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. बोमा ग्रामसभेत बेकार तरणाट्यांक भत्तो दिवपाचे संकल्प केला. तशेंच हवा आनी उदक प्रदुशणा विशीं गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक पत्र बरोवपाचो संकल्प लेगीत लोकांनी केला. मारिया एक नदर ग्रामसभेत जाल्ले चर्चेचेर. वाड्या वाड्यात जे प्लास्टीक आसा सद्या कलेक्ट करता पयलीं प्लास्टीक उरता ते CSR फंड्स तेणी दिल्या, तेणी एजन्सी अपॉइंट केल्या, तांकां ते पेमेंट करता आनी गांवचे गांव आमचे सगळे प्लास्टीक एकठांय करून ते व्हरता. खंय सायडीन प्लास्टीक जर पडलेले आसा तुमी ते भोंवता पळय न्हू आमची वाड्यान पंच मेंबरांक खबर आसा, तांकां सांगा ती प्लास्टीक काडपाक लाया. प्लास्टीकूच जे वाड्या वाड्यान भितर गोयड्या खाचीन खंय सुद्दां आसूं तांकां सांगा ही काडून व्हरा. लोक सगळे बेकार टॅक्स खंयचो भरपाचो, रावपाक खावपाक जेवपाक लोकांकडे पयशे ना म्हणून ते ना हांव एक मिनिट आयक मरे म्हाजें हांव सांगता तें आयक मरे. हांव एक रेजोल्युशन घेता की सगळ्यांक बेकार भत्तो दिवचो गव्हर्मेंटाक आनी आमचेच पयशे पडून दितले आमकां. सो रिगार्डिंग प्लॉट्स राजनालय एप्लिकेशनाचे इल्लिगल प्लॉट्स डेव्हलपमेंट ते सेक्शन 39A स्क्रॅप करचो हेजेर एक ठराव घेतला आनी लेटर TCP मिनिस्टर, TCP ऑफिस, CM, चीफ टाउन, MLA हांकां धाडचे. तर ग्रामस्थान एक डिमांड केला बेकार भत्तो, तेजेर तुमचें म्हणणें कितें? बेकार भत्तो हांव तेजेर कांय एक्सप्लेन करूंक शकना. ग्रामस्थान डिमांड केला, ग्रामसभेक डिमांड करपाचो ग्रामस्थाचो हक्क तो, तेणी हक्क आपलो दिला. म्हाजो काम आसा गव्हर्मेंटा पर्यंत पावप, दिवप ना घेवप हे गव्हर्मेंटान चिंतप न्हू आनी ते दिवप. बोमा रस्तो कसो येता ती सगळी म्हायती गॅजेटार येवपाक जाय आसली. नॅशनल हायवेन पंचायतीक आनी लोकांक प्रेझेंटेशन दाखोवंक नाशिल्ल्यान ग्रामसभेत चर्चा जाली. पळयात. No presentation given by government and presentation to be shown at the time of alignment and acquisition. Demonstration given by government is false. So हेका लागून तुम्ही PWD, NHI, MLA, गडकरी, CM, NHI ऑफिस नॉर्थ दिल्ली लेटर कर म्हटलं. सो ते एक रेजोल्युशन घेतला. ओंकारांक सगळे दाखयलां, तांकां डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलां, सगळी खबर आसा, पंचायतीक सगळी खबर आहा. तेन्ना आयज खंय तरी आमी एक डिमांड केलो ताका, तुमी पंचायत जावन हांगा लोकां समोर सांगात आनी तेणी मान्य केल्लें आसा आनी ठराव पास करून गेला. आयज पर्यंत हे नॅशनल हायवेन ह्या रस्त्याची कांयच म्हायती पंचायतीकूय पावलेली ना आनी लोकां पर्यंतूय पावलेली ना. आनी जे डेमॉन्स्ट्रेशन जो काब्राल, जो CM, जो डेमॉन्स्ट्रेशन प्रेझेंटेशन हे दाखयल्लें ना, सविस्तर दाखयल्लें ना म्हणून तेणी मान्य केला. आनी जो रिपोर्ट ते डेमॉन्स्ट्रेशनाचो तांकां येयला तो सविस्तर फॉल्स आसा हे हांगा तेणी मान्य केल्लें आनी तो ठराव आमी तेणी घेवन तो वयर पावयता म्हणून सांगला. आनी रस्तो गॅझेटार येवंक जालो. आमचे परत परत मागणे आयजूय हांव सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान, आमकां गॅझेटाच्या वयल्यान तो रस्तो कळपाक जाय. नॅशनल हायवेन तो त्या रस्त्याचो गॅझेट काडपाक जाय, तो अलायनमेंटाचो गॅझेट काडपाक जाय पयलो. अलायनमेंट दाखोवचो आनी जो आमकां पयलीं दाखयल्लो तो सारको अर्दुगुडो दाखयल्लो सारको दाखोवना तो दाखोवचो आनी लोकांक क्लियर करचें एक मेजर आसता. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आयतारा नुवेचे ग्रामसभेत कोळसो येरादारीचेर चड भर दिलो. वाठारांत कोळशाची येरादारी जाल्ल्यान लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. लोकांनी कोळशाक लागून दुयेंसां जावपाचो भंय उक्तायला. तशेंच कोळसो येरादारीत थांबयात वा प्रमाण कमी करात अशें थळाव्यांनी ग्रामसभेत मागले. पळयात. आयतारा नुवेची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत 2024-2025 चो बजेट कोळसो येरादारीक लागून त्रास, वाठारात CCTV कॅमेरे आनी हेर संबंधा विशयांचेर चर्चा जाली. थळाव्यांनी कोळसो येरादारीचेर चड भर दिलो. We presented a good budget wherein we have made provisions mainly oriented to certain developmental works as well as to the about certain proposals for garbage things and stuff like that. So the budget was been proposed for about 6 crores. We had a probable saving of about 28 lakhs and we have proposed a budget of
6 crores 56 lakhs 21,327. There was really a requirement from the Gram Sabha for installation of CCTV cameras, which was being told to us to put them at various places. We will try to approach to other big departments of the government of Goa, because it becomes a little problem from our budgetary side. We would request the government of Goa. We will definitely follow up with the Chief Minister as well to help us for the installation of the CCTV cameras within this. And our Honourable Minister, Mr. Sequeira, should also be helping us in this. Regarding coal, there was a small thing, because we had a small stretch, the railway, which has been passing through a small ward of us, that is Moda Piken. There's a small stretch which is connecting Nuve to Majorda village. So there was, Gram Sabha members said that we want the coal to be in fact stopped, and some said to be reduced to the Marmagua Port Trust, and this was a plead from the Gram Sabha members. पयले हांवें CCTV कॅमेरा बसोवचे जे दुसऱ्याक गार्बेज उडयता आनी ती गार्बेज उडयताय तांकां पनिशमेंट दिता अशें म्हूण तांकां आनी ताका लागून दुसऱ्या उडोवचे न्हू म्हूण CCTV गव्हर्मेंटान सांगलें बजेटान करात आनी CCTV एटलीस्ट वन स्पॉट खंय पंचायता कडेन ना जाल्यार थिंगा बांदाको न्हंया हातीन घाल्यात पोल द रेल्वे आमगेली ही वेस्टर्न रेल्वे लायन ती पास जाता नुवें एट गोरवट सॉरी एट मुर्दा पिकेन ती लायन डेली कितलीच वेगान वता आनी ते वेगानांतलो थोडो कोल सकल पडा आनी तो सकल पडटा नॉट दॅट मच इफेक्टीव पूण आर्यान बनयता तो मोर इफेक्टीव आनी होल विलेज बिकॉज आय टोल्ड एम सी द कोल ड्यू टू द ब्रीज द होल नुवे इज गेटिंग इफेक्टेड वाय the wind always comes from the sea to shore, western wind, southwestern wind. So it comes like this. So Nuve is getting affected, and most of the diseases today are due to respiratory system has been affected due to this cold. Okay. So कोला लावून तुम्ही किती घेतला स्टॉप करचे किती कोलाचे resolution passed. The main issue is to move a resolution to raise the voice of the people, not only Marmagua and not only those activists who are fighting. A resolution is passed, proposed by me, saying that it should be stopped or reduced. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. कोयर आणि बजेट ह्या मुखेल विशयांचेर कुट्टरीची ग्रामसभा बरीच तापड जाली. कोयर निवळ करपाक मोहीम राबयात असो सल्लो थळाव्यांनी पंचायतीक दिलो. तशेंच बजेट खर्च खंय आनी कसो जाता हो विशय घेवन कांय बदलाव करपाचे थळाव्यांनी पंचायतीक सुचयले. पळयात. दुसरे दिसा सकाळ सकाळी क्लियर केला ते गार्बेज सुद्धा जाऊन त्या किती प्लेट बी असतात वडापाट सुई असतात गाड्याला पडे त्यांना दोघांना बेलपूर करा सांगितलं 2 दिवस पहिले हा गेलो गार्बेज सारखा हा बॅग गार्बेज बेलपूर प्लेट्स गाड्याला किती आणि त्या गार्बेज तुझ्या गाड्या येऊन सगळे बॅग गार्बेज हा बॅग गार्बेज ती कोरबाजी आपण व्यवस्था करता बरे दोन गार्बेज क्लियर केले तो गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी आहे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे पंचायत प्रॉपर्टी आहे आपण स्वतः प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे बोल ना प्रेसिडेंट बॅग गार्बेज बाजारात
भरपूर पयस आहा म्हणजे दीस वाडोवपाक जाताले बट खंय तरी पंचायत ते आशिकोण होते दिसता. सो आयज रेजोल्यूशन घेवन म्हणून मागले की तुम्ही आहा ते पयलीं क्लियर कराय कापे स्लॉटर हाऊसा बजेट रेडू नाका सगळ्या दोन वखदां पूण बजेट एलोकेशन जाला सेम बजेट पूट ऑन सम अदर हेड द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज गार्बेज बजेट भरपूर आहा 4.2 crores बजेट केलो कोणी हा एक्सपेंडिचर कोणी सो काम करपा जाय हा प्रपोजल VDC गार्बेज कमिटीचे जायते गेलोले हे बट कांय कामां जाय नाही इट इज अ पॅथेटिक सिच्युएशन दॅट about only 64 lakhs of rupees out of that 3.5 crores sumar spend keltini, which is very pathetic. Out of the 64 crores 30 I mean out of the 64 lakhs 30 lakhs is spent only for administration. So development म्हणटा खंय जातलो इंग पयशे घालपाचे थिंग घाले थिंग इतलें जालां आनी कांय ना. बजेटाचेर फर्स्ट पॉयंट जालो तो ट्रायबलां खातीर स्पेशल प्रोविजन दवरलेले आसा ते आमी वाडयल्ले आसा कित्याक लास्ट इयर फकत 10 lakhs आशिल्ले फ्रॉम वीच वी हॅव इनक्रीज इट टू एटलीस्ट ऑलमोस्ट 25 lakhs कित्याक ह्या टायमार आमी ट्रायबलां खातीर कितेंय तरी करपाचें चिंतता. सेकेंड थिंग टू इनक्रीज सम एक्टिविटीज फॉर टू बूस्ट आवर फार्मिंग फार्मर्स फॉर एनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आमी तांकां एक स्पेशल प्रोविजन एक अराउंड 5 lakhs दवरपाचें दितलें आसा. सध्या तो विथ द DHS पेंडिंग आसा अप्रुवल अंडर सेक्रेटरी आमी फॉलोअप करता विथ अलॉंग विथ द MLA इज हेल्पिंग आउट इन दॅट. सो द प्रपोजल इज पेंडिंग फॉर अंडर सेक्रेटरी DHS. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव पालिका मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या क्रिकेट सर्तीत कुंकळे पालिकेक हारावन CCPन अखिल गोंय आंतर नगरपालिका क्रिकेट सर्तीत जैत मेळयले. दिगंबर कामत, दामोदर शिरोडकर आनी हेर हजर आसले. पळयात. मडगांव पालिका मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या फातोड्डे SAG खेळामळार जाल्ले क्रिकेट सर्तीन CCPन कुंकळी पालिकेक हारावन अखिल गोंय आंतर नगरपालिका क्रिकेट सर्तीन जैत मेळयले. सर्तीन वांटेकार जाल्ल्यांची उमेद दिसून येता. मोठ्या स्पोर्टिंग स्पिरिटान तुम्ही आयच्या हे कॉम्पिटिशन आमकां बऱ्या मोठ्या दबाज्यान घडोवन हाडपाक आनी कंप्लीट करपाक तुमचें सहकार्य मेळ्ळें. तशेंच हाच्या फुडें हो टुर्नामेंट जो आम्ही ऑर्गनायज केला तो असोच चालू दवरपाक आमचे तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आमकां मेळटलें. तशेंच तुमी खंय कितें टुर्नामेंट करता जाल्यार तोही करचो तुमी तुमकांय सगळ्यांचे आमचे सहकार्य आसतलें, सगळ्या म्युनिसिपालिटीचे सहकार्य मेळटलें. हो टुर्नामेंट करपाक इतलो हेतू आसलो की सगळे कावन्सिलर जावं चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर एकठांय येवचे, सगळ्यां बरोबर च्या घेवची, बारीकशें येयलें कितें बारीकशें जेवण तरी घेवचें आनी त्या हेतूच्यान आमी हो टुर्नामेंट आयोजित केला. सगळ्या काळजांतल्यान हात जोडून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या CCP सगळ्या म्युनिसिपालिटी मडगांव म्युनिसिपालिटीन होस्ट करून एक बरो पायंडो घाला. हांव पयलीं मडगांव म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष बाब दामू शिरोडकार, ताचे चीफ ऑफिसर बाब गौरीश, ताचे इंजिनियर, ताचे सगळे कावन्सिलर हांचे अभिनंदन करता की तांणी एक बरो पायंडो घाला आनी बरो रिस्पॉन्स तांकां मेळ्ळो. आनी हांवें मॅच ऑर्गनायज केल्ली आनी तुमी पार्टिसिपेट जावंक नाशिल्ले जाल्यार ते हें दिसतालें. पूण तुमी सगळ्यांनी 100% जवळ जवळ पार्टिसिपेशन जाल्ल्यान ताका शोभा आयली आनी म्हणून हांव तुमचे सगळे कावन्सिलरांचे ऑफिसरांचे स्टाफाचे अभिनंदन करता की तुमी रिस्पॉन्स दिवन ह्या क्रिकेट टुर्नामेंटाक भागीदार जाले. आनी असले टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक आदार आसूंक जायो आमच्या व्हडल्या वडिलांचो. वडील म्हणजे आमदार, चेअरपर्सन, इंजिनियर आणि त्यांचा स्टाफ. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात 2 मार्च मेरेन सुके हवामानाचो अदमास आसा. 25 आनी 26 फेब्रुवारी धुके पडू येता. फुडल्या 3 दिसांनी उण्यांत उणे तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. हवामानाची शिटकावणी पळयल्यार फुडल्या 5 दिसां खातीर गोंयान कसलेच अलर्ट जारी करूंक ना. गोंयान चडांत चड आनी उण्यांत उणे तापमानात व्हडलोसो बदल जावंक ना.
सोमारा चड करून मळब नितळ आसतले आणि धुके येवपाची शक्यताय आसा। चडांत चड तापमान सुमार 33 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस आसतले। सोमारा नितळ मळब 2 मार्च मेरेन सुके हवामान, तापमानात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना। सोमारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि 20 डिग्री सेल्सियस। नुस्तेमारां खातीर शिटकावणी। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्या आयचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।